दीस मंगळार ऑक्टोबराची 15 तारीख 2024. पयलें वाचप सांपावलान गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 5 वाक्य 1 तावन 6 पर्यंत. आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्यान देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल पत्त्यान सांपडनाशें सत्राय करा. पळया, हांव पावल कितें सांगता तें आयका. तुमी सुनत घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजनाचो जावचो ना. परत्यान हांव दृढ सांगता, सुनत घेतिल्ल्या हर एक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळोवंक कायदो आसा. नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतली तुमी क्रिस्तांतावन विंगड जाल्यात. ताचे कुरपे देणे होगडांक पावल्यात. कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्यामार्फत आमी बरवस्तांव ते नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हूण आमी आतुरायेन राखून आसा. देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आशिल्ल्यांक सुनत आसूनय उपकार ना. ताचे थंय उपकारता मोगा मार्फत वावुरता तो भावार्थ. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कीर्तन 119, 41, 43, 44, 45, 47 आनी 48. श्लोक. तुजो मोग म्हजेर देवो सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवो सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सडवण म्हाका मेळूं. म्हजे जिबे वयले सताचें उतर काडी नाका, कित्याक तुजे उपादेस हांव पातयेतां. श्लोक. तुजो मोग म्हजेर देवो सर्वेस्परा. तुजे नियमशास्त्र हांव सदांच पाळटलों, सदां आनी सर्वदा. तुजे कायदे म्हाका समजतात, देखून स्वतंत्राच्या थळार हांव चलतलों. श्लोक. तुजो मोग म्हजेर देवो सर्वेस्परा. तुजी विधी नियमां म्हळ्यार म्हजो संतोष. तांचो हांव मोग करीत आयलां. भक्तीन तुजी आज्ञा वंदिता, तांचो मोग करता. तुजी विधी नियमां सदांच नियाळता. श्लोक. तुजो मोग आमचेर देवो सर्वेस्परा. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 11 वाक्य 37 तावन 41 पर्यंत. ताचे उलोवन जातस एक फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरून जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पाय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलो पळोवन तो फारिजेव विस्मित जालो. देखून सोमी ताका सांगी लागलो, पळया, तुमी फारिजेव तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बोधनातल्यानो, भायली कूस केल्ल्यानच भितरली कूस ही केल्याने. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म खरा, तवळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आयच्या पयल्या वाचपान सांपावल गलातकारांक नियमशास्त्राच्या कायद्या विशयान शिकोवन दिता. तो म्हणटा, जो कोण जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा विशयान पातयेता तो स्वतंत्र जावन जेजूच्या आशिर्वादान जियेता. आयच्या वांजेलान जेजू नितळाये विशयान संदेश दिता. जेजू फारिजेवांक सांगता, तुमी तुमची अंतस्करणां नितळ दवरी जाय, तुमचीं कोपां आनी थालयो न्ही. आमी मनशांनी आमची काळजां मनां नितळायेन दवरूंक आनी हेरांक कुमोग करी जाय. आमी आमची कूड भायल्यान नितळ दवरून हेरां विशीं पाड चिंतून तांकां अकमान निंदा केल्यार आमकां कितेंच मेळना. अंतस्करण नितळायेन दवरून हेरांक सदांच बरें मागोवन तांकां सेवा दिता तो श्रेश्ठ जातलो आनी सर्गराजांत जियेतलो. देखून आमी भायले नितळायेच्या की चड अंतस्करणाचे नितळायेक गुमान दिवया.